Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Machinery जे आसा they are all active, they are all on the field. So कोणाक जे issues आसा ते आमकां मातशें सांगचे नाल्यार देवर रिस्पेक्टीव रिप्रेजेंटेटिव्ह जे आसा तांकां मातशें सांगचें कितें आसा सिच्युएशन ओवरऑल एसेंशियल आयटम्स ओपन आसा सो लोकांनी मातशें सामान दे हॅव टू डू द लॉकडावन ऑन देयर ओन. एसेन्शियल सर्वीस जर कुशीक काडून बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी जर बंद दवरपाक लायल्यो सरकारान जाल्यार म्हाका दिसता एक जर आमचो प्राधान्य कितें हें सरकारान ठरोवंक जाय. आमचे लेट मुख्यमंत्री जर मनोहर पर्रीकर आसल्यार ते कितें डिसिजन घेतले आसले अशें आमच्या सीएमान विचार करूंक जाय आनी त्या दृश्टीनसून करूंक जाय. आयज खंयची लॉबी सांगता म्हणून सरकार चलोवंक जायना. मुद्दो आसा की सरकार जर लोकांच्या बाबतीन सेन्सिटीव आसा खरी गोष्ट आसा की 35 लोक जर मरतात 35च मरतात काय आनीक मरतात ते आमकां खबर ना. आमकां जे प्रेसा माध्यमांतल्यान येता त्या प्रमाणे आयज फाल्यां आमच्या मनीस घरांतले लोकांकूय तशेंच हाल जावं शकता. त्यामुळे आमी सगळ्यांनी मेळून सपोर्ट करूंक जाय. हांगासर आयज जर सगळे लोक जर विचार करता की आपले लायफ सेव करूया म्हणूनच लोक आयज बाजार बंद दवरतात बाजारान येवंक ना आयज. तशेंच भायल्या आउटस्कर्ट्सांचेरूय बी तशेंच सरकारान करचें पडटलें. अशें जावं शकना की आमी मर्चंट म्हणून बाजारांतल्यान बाजारूच बंद केलो. बाजार बंद करून सगळें जावचें ना. खरें पळोवपाक गेल्यार सगळ्या लोकांक भिवपाक जाय हें सरकारान सांगूंक जाय. सद्या भिवपाची गरज ना हो कालच्या वर्साचो हें जालो पंचलायन. आयज भिवपाक जाय हें सरकारान सांगूंक जाय आनी दाखोवन दिवंक जाय. आमची इतली वायट परिस्थिती जाल्ली आसा लॉकडावनाक लागून ते आमचे मानकुराद हांवें हे 3 ते 4 हजारान आंबो वचपाचो ते 2 हजारान मागता म्हणजे 20 रुपयान. एक्चुली हेजी रेट आसा 3.5 म्हणजे 35 रुपीज. आनी आमची झाडाक पळोवंक गेल्यार आमी एक झाड 25-30 हजार एक झाड घेता मानकुरादाचे. पूण आतां हांगा येयल्ल्या कारणान आमचे ते 25 हजार जायना आनी 10 हजार जायना. आनी हे जे आसा पळय हे आमचे हे लोक आसा पळय हे हाफ रेटीन मागतात म्हणजे कचरे टायप मागतात. घोटां मागता पळय तशी 10 रुपयान 15 रुपया. हितून आमच्या तितली परिस्थिती बिगड जाल्ली आसा पळय आमी कितें करपाचें तें आमकां कांयच खबर ना आतां.
आनी हो कुसको आंबो आयचो माल फाल्यां उरना आयज व्हरना न्हू जाल्यार फाल्यां कुसता आंबे सगळे हिंगा मार्केटान कांय प्रॉब्लेम ना सोशल डिस्टन्स भरपूर आसा कोणाच्यान येवन नुस्तें व्हरप जाता आनी प्रॉब्लेम हिंगा कांय आसना लूट जायना कितें गिरायक जाता येता न्हू मातशें गिरायक स्लो आहा कितें बंद म्हणून लोक बी भिले आनी थोडे येवना थोडे लोक येयले काल आनी आयज येतले आयज होलसेल वायज तेंच्यांनी बंद केला लूट जाता म्हणून कलेक्टरान बी ऑर्डर धाडल्या ताका होलसेल बंद कराय म्हणून चड लूट जाताली एकमेकाचे पडोवन तिका नुस्तें वताले म्हणटच तो आयज बंद केलो तेणी सकाळी चालू आलो 7:30-8 म्हणल्यार बंद केलो पुलीस येवन मातशें धांवडायले तेणी सगळ्याक आनी बंद कराय सांगलें आनी हाल्यां बी बंद आसतलो होलसेल आमगेलो मार्केट रिटेल ओपन आहा नुस्तें भरपूर आहा आनी सोय आहा लोकांनी नुस्तें सगळे भाशेन नुस्तें आसा नुस्तें आहा पूण आमचे हितून डिस्टन्स बी खूब आहा आनी गिरायक जाता तुका गिरायक कांय जायना कालय जालो कालूय जालना म्हाका खबर ना मास येता काय ना ते मार्केट चालू आहा पूण तुमी सोशल डिस्टन्सिंग बी फॉलो करताय सगळे करताय आयजू येयला मास सप्लाय हय आयज येयला सप्लाय येयला पूण गिरायक जायना तुमकां गिरायक जाय हे सगळे पळत आनी लोकांक बेड ना न्हिसपाक लोकांक व्हेंटिलेटर्स मेळना लोकांक ऑक्सिजन मेळना स्टाफ कमी पडटा हे सगळे पळयतकीच आमी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसच्या महिलांनी ठरयलें की एक मेमोरंडम CMक दिवपाचो आनी त्या प्रमाणे हांव आत्ताच CMक एक मेमोरंडम ईमेल केल्लो आसा आतां हो मेमोरंडम कित्याक तर आमच्या गोंयांत 4-5 बरी फंक्शनल हॉस्पिटल्स आशिल्ली ती कित्या कारणान लागून ती बंद आसा आज तर आमचें म्हणणें इतलें आसा आमी मेमोरंडमांत इतलें नमूद केल्लें आसा की ही जी पयले फंक्शनल हॉस्पिटल्स आशिल्ली तांकां तुमी परत सुरू करा आनी दुसरें जें आमी नमूद केल्लें आसा त्या मेमोरंडमांत आसा तें म्हणजे आमकां आज मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे घटप्रभा हांगाच्यान आमची गोंयचीच थोडी नर्सेस जी ट्रेनिंगाक घटप्रभा कर्नाटकाक गेल्ली आशिल्ली ती परत गोंयांत आयिल्ली आसा तर आमच्या गव्हर्मेंटांनी हेल्थ डिपार्टमेंटान विचार करपाक जाय की बाबा ही जी सिस्टर्स आयले आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून ते जे तुमच्या हेल्थ डिपार्टमेंट प्रमाणच्या नॉर्म्स मध्ये जर बसता ओके सगळे तेंचे ट्रेनिंग वगैरे जे कितें आसा ते तर त्यांनी तांकां अपोवपाक जाय आनी तेंची मदत ही घेवपाक जाय